अमृत सरोवर ह्या येवजणेखाला माय मोळेम तळ्याचे पुनर्स्थापनेक लागून 1 कोटी रुपयांचे निधीक प्रशासका कडल्यान मान्यताय मेळ्ळा अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हाणें सांगलें. जाल्यार हे तळे कोमुनिदाद जाग्यार आशिल्ल्यान तांचे कडेन ना हरकत दाखल्याची मागणी केल्या. तशेंच सिवरेज उदका खातीर लेगीत ना हरकत दाखलो मागयला अशेंय दाजी साळकारान सांगलें. ना हरकत दाखले मेळ्ळ्या उपरांत बेगोबेग कामाक सुरवात जातली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. भितर आमी सिवरेजीची एनओसी मागल्या. सिवरेज पंपिंग स्टेशन लास्ट आमचो आमदार आशिल्लो ताणेंय प्रपोज केल्लें आसा आनी ती थंय जावची म्हणून ताजीय मागणी आशिल्ली. सो आज आमी दोनूय एनओसी मागता. सो फाल्यां काम आमकां दोनूय सायडीन स्टार्ट करपाक मेळटलें. सो सिवरेज जी येतली ती सारकी पंपिंग स्टेशनान भितर पंपिंग करून आपल्या जाग्यार गेली आनी तळें आसा तें क्लीन उरलें. तातूंत भितर फिल्ट्रेशन प्लांट सगळे घालपाचें जितलेंय घालतले बायोडायवर्सिटीक इनवॉल्व करून जितले मॅक्झिमम हे तळे सुंदर करूंक जाता तें आमी करपाचो प्रयत्न करतलो. आनी आज गव्हर्मेंट तुमी आज जाणा आज भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आसा, प्रमोद सावंत आमचो मुखेलमंत्री आसा. खंयचीय गोश्ट जी करतात ती आज A1 नंबराची आसता. खंयचेच अर्दकुटें काम नासता. आज तुमी ब्रीज पळया नाल्यार आतां पयरूच जुवारी ब्रीज आमी ओपन केला तो पळया, अटल सेतू पळया, मोपा एअरपोर्ट पळया नाल्यार आयुर्वेदीक हॉस्पिटल पळया नाल्यार रस्ते पळया. म्हणजे आज जो डेव्हलपमेंट जाला तो नंबर 1 डेव्हलपमेंट जाला आनी त्या आदाराचेरूच हें पसून तळें जातलें तें नंबर 1 जातलें इतलें हांव तुमकां सांगूंक शकता.